ग्राउंड माय फेडरल ग्राउंड मॅडमने तुका सांगला आमच्याकडे जी नावां येयल्या सध्या नावां दिवपाचे तुमकां कोणाक लोकांक 12 पर्यंत लागत जातले उरतले 12 बंद करतले एका मनशाक 3 मिनटां उरपाक मेळटली स्ट्रिक्टली ओनली 3 मिनिट कोणाकूय जर तेजे पेक्षा चड पॉइंट आसा जाल्यार तुमी ते लिहून इन रायटिंग बरोवन आमकां दिवचे पडटा वी आर फ्री टू गिव इन रायटिंग 100 points 50 points whatever there is no any limitation for giving in writing so तुमकां जर चड आसा प्लीज गिव इट इन रायटिंग but when you come for speak your grounds either this side or that side you will get 3 minutes सपोर्ट करपाचो पूण कसो करपाचो जे गांवाचे जे आमचे हित आहा ते जपून फुडलें जे मायनिंग आहा ती चालू करचें फर्स्ट नाम कितें तुळशीदास मायन जेन्ना चालू करतले तेन्ना गांवाचे जे हित आसा गांवांत आमच्या इकॉनॉमी डेवलप जावपाक जाय इकॉनॉमीक डेवलप कशी जातली तर ती ज्या पद्दतीन जे एम्प्लॉयमेंट आसा ते आमच्या इफेक्टीव जे पंचायती आसा त्यांच्या त्याच लोकांक ते फावो करचें शिरगांव टू कोयरा MDO रोड आहा MDR रोड आहा त्या रोडाचे संरक्षण आमकां जाय तो रोड आमकां जावो चालवकाराक तुमी सांगचो पडटलें कंपनी की तो रोड तो दवरपाक जावो तो रोड जावो आमकां लीज एग्रीमेंट 50 वर्सांचे केला आतां मायन्स डिपार्टमेंटाक एक्सपर्ट म्हणटा जिओलॉजिस्ट एक्सपर्ट म्हणटा आमची शिरगांवची मायन कितली वर्सां चलतली आनी ते तेंच्यांनी डिक्लेअर करचें कुंडेकर हांव सिरसय ह्या गांवांत रहिवासी आनी हांव एक सोशल वर्कर हांव ब्लॉक टू सालगांवकर मायनींग हेका सपोर्ट करपाक हांव उबो रावला कित्याक आमी मायनींग क्षेत्रांत काम करपी आमी मायनींग सर्वीस करपी अशे खुबशे लोक हे मायनींग जे काम करताले पळय इतर वेवसायान आसले ट्रक वेवसायान आसले मशिनरीन आसले सगळे आसले गेली 12 वर्सां जाली मायनींग बंद आसल्या कारणान खुबशे लोक त्रासान पडलेले आहा सर्विसी तेंच्यो गेल्ल्यो आहा धंदो बंद पडलो आहा कांय ना आयज जर तुमी मॅनिफेस्टोन हितून जे पॉयंट्स घातल्यात पळय ते सगळे पॉयंट्स वाचले बरोबर आहा फॉलो करपाकूच जाय कितें आहा तेजेर पूण म्हाका एकूच अशें वायट दिसता भितर मिनरल फंड म्हणून एक कलेक्शन जाता मायनींग कंपनी कडल्यान हो ते मॅनिफेस्टोर खंयच दाखयल्लो ना कारण हो मिनरल फंड गेली 12 वर्सां जर मायनींग बंद पडल्यो त्या गांवांत ते मायनींग कलेक्शन जे केल्लें मिनरल फंड हो खंय यूज जालो साळगांवकर कंपनी आज जर फुडें ती मागणी सुरू जाता आनी सुरू करची पण सगळ्या लोकांचे हित चिंतून लोकां खातीर तेंच्यांनी एम्ब्युलन्स दवरची हेल्थ सेंटर गव्हर्मेंटाचे आसा पण तरी सुद्दां प्रत्येकाक जेका कोणाक गरज आहा तितके डॉक्टराची सोय करची जे जे कितें आवश्यक अश्यो गरजो आहा ह्यो सगळ्यो लोकांच्यो पुरवच्यो त्या हितूनसून हांव गेल्लो आहा त्या त्रासानसून हांव गेल्लो आहा अजुनूय त्रास भोगता ते जे मायन्स बंद पडले त्या कारणान म्हणून ताका लागून मायनींग स्टार्ट जावच्यो बेगीन म्हाज्या वांगडा आनीकूय कितलेच आहात हजारांनी लोक आहात जे त्या त्रासाक लागून त्या त्रासानसून दीस काडटात करतले ग्रांट आनी मागीर तुमी कितले सिरियस आसतले हें आमकां खबर ना जर आमकां हांव जर एक शेतकार आसा जर आमकां जर कोर्टान वयचें पडटा आमचे सगळे कामां धंदे सोडून जाल्यार आमकां कसलो व्हॅल्यू आसतले हेच्या फुडें तो आमकां खबर ना सो म्हाका एकूच एश्युरन्स जाय की तुमी इसी जेन्ना ग्रांट करतले तेच्या मागीर तुमी कितें कितें खंयच्या टायमार कितके पिरियडा भितर हे सगळे सर्वे करतले पोल्युशनाचे कित्याक हेच्या पयलीं आमी खूब केलां हांवें स्वता 4 एप्लिकेशनां केलीं तुमकां कांयच एक्शन ना झिरो एक्शन आनी जेन्ना हायकोर्टान तुमकां बडी बसली तुमचे तेन्ना तुमी येयल्या सो हांव नकळो तुमी सिरियस कितके आसतले हेजेर सो बेटर तुमी जेन्ना इसी ग्रांट करते तेन्ना तुमी एक टायम बॉन्ड सारके हे दवरा तुमी चेक दवरा तेंचे सांगता तेंचे सपोर्ट करता मेन म्हणजे कितें 12 पासून मायन बंद आसा
हांव साळगांव कंपनीक सपोर्ट तुमचो फूल सपोर्ट आहा. पण पयरा गांवांत कितें घडलां 12 पासून ती हिस्ट्री आज पर्यंत म्हाका सांगपाचो उद्देश म्हणजे सगळी कंपनी आसली. सगळी कंपनी आमकां सपोर्ट करताले. पण कशें आसलें आमकां दिसता आमी अपोज करिना, आमी सपोर्ट करता साळगांव कंपनी. इवन आतां जे साळगांव कंपनी जे आहा ते गोश्ट सांगता पळय त्यो गोश्टी करता. पण बरें दिसता. पण ज्यो तेंच्यांनी सांगले त्यो फॅक्ट तेन्ना पयर येदो मॅप काडलो. पयर हांव शिरगांवसून पयर हांगा शिकेरे गांवचें नांव थंयलें, हळडणवाडी लागता, सगळें लागता, सरावंडींग मया म्हणजे सबंद मया लागना. तुमी आतां मया म्हणजे सगळीं नांव घेतल्या थंयसून टोटल तेची एकूच भितर नांव एक्चुअली पीएम पयर हा हेजो 90% तो आनंद सांग सगळें सांगलें संवसार मेन 90%. कित्याक ट्रकवाले कशे रडटा 12 पासून ऑक्शनाचो माल मागीर कितें आपले वस्ती विकून गोश्टी करून करता, ट्रक उबे करता. आनी मदीं ऑक्शनाचो माल येता भायलो भायरसून व्हरता जाल्यार आमचे ट्रक मोजकेच जाता, मोजके जायना. सांगपाक उद्देश कितें मॅडम की जे सांगलें पळय फॅक्ट सांगलें तेणी सांगलां. पण वायट दिसलें आमकां तेन्ना पयरा गांवांत नांव ना पयरा गांव हितून फॅक्ट तेंच्यांनी सांगला करचो. कारण 12 पासून पयलीं एक्सपंच आतां म्हाजे मिसेस पंच. पण 12 पासून कितें हांव भोगता म्हाका खबर आसा. Shocking to know the report submitted, executive report summary submitted by EIA is somewhat partially wrong. हे हांव म्हणपाचें कारण आसा कारण it is just a copy paste of what it was submitted before. Just a mine owners आसा पळय तेंची नांवां चेंज जाल्लीं आसा. Okay, I just like to bring your attention. I don't have any objection to start the mining. I fully support, but I need some of the rectification which I am going to bring in front of you. Okay, there are some houses in survey number 47 and 48. There are around 25 houses which are there which should be excluded. Second, the buffer zone जो define केलेलो आसा 50 मीटर म्हणून तुम्ही सांगला पळय हांगा, तो बफर झोन कसो आसा थंयच्यान कोकण रेल्वे गेल्ली आसा. कोकण रेल्वे इटसेल्फ हॅज 50 मिटर्स तेंची एरिया आसा आनी ती 50 मिटर एरिया जाली की तेच्या मुखारच्यान 50 मिटर बफर झोन आसचो. ही माझी सेकंड रिक्वेस्ट आसा. थर्ड माझी रिक्वेस्ट आसा जे टेनंट आसा जे ह्या सर्वे नंबर जे तुम्ही डिफाइन केल्ले आसा फ्रॉम 47 to 59 दिस ऑल कम जे म्हाका लागता ते हांव उलयता ते तांकां सगळ्यांक जे टेनंट आसा तांकां कन्सेंट घेवपाक जाय. And last जे आसा जो ट्रांसपोर्टेशन जाता मेजर ट्रांसपोर्टेशन इज हॅपनिंग फ्रॉम कोयरा विलेज फ्रॉम सर्वे नंबर 47 to सर्वे नंबर 2A स्टार्टिंग इंक्लूडिंग ऑफ 56 57 58 59 जो रोड कंपनी फॉलो करतली ताका 6 मीटर पत्रे रावपाक जाय सो दॅट नो जे डस्ट पोल्युशन आसा पळय गांवांत येवपाक जायना. तांकां सांगता किंवा रिपोर्ट जो जे कोणी केला तेंच्यांनी आमच्या गांवाचें नांव इन्क्लूड करचें. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाजी मागणी ती आसा की तुमी हांव जें कितें म्हणटा तें रेकॉर्ड करून घेवचें आनी पयल्या गांवाचें नांव इन्क्लूड करचें. हांव जो रावता तो सर्वे नंबर आसा 57 जो लिजान आसा. आतां हांव कित्याक उलयता कित्याक हो लीज जो आसा हो लिजान आमचें जें आसा तें आमचें ह्या लिजाचें म्हणजे लिजान जे आमचे नंबर घातलेले सर्वे नंबर तितून आमचें खंयचोच पयल्या गांवाचें नांव ना. त्या सर्वे नंबर जी सर्वे नंबर आमी तुमी इन्क्लूड केल्या मणी मतदारसंघात तितून आमचो सर्वे आसा तितून 3 देवळां आसा. श्री देव ब्राह्मणेश्वर हे गणपती हे आनी एक आसा तशी 3 देवळां आसा जी ह्या सर्वे नंबरार ती खंयचोच इन्क्लूड करूंक ना ह्या रिपोर्टान. हांव एकदम रिपोर्टाचें नांव कित्याक घेता तर कित्याक तर आतां बाकीचे सगळे गांवाचे आमचे सायडले 5-6 किलोमिटर रेंजीतले जे आसा तेंची सगळीं देवस्थानांची तुमी नांवां इन्क्लूड केल्या खुबशीं नांवां इन्क्लूड केल्या म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. खंयची जे आसा ते लिजाक पडटा म्हणून म्हाजें म्हणणें आसा की ते तुमी खंय तरी रेकॉर्ड करून घेवचें ते पोल्युशन कंट्रोलान कित्याक तर मायन्स चालू जाल्या उपरांत जो कितें इफेक्ट पळय एडवर्स इफेक्ट आसा धूळ म्हणा पोल्युशन म्हणा कितें वॉटर पोल्युशन सगळें जें आसा तें आमच्या घराच्या सायडीकसून व्हांवता आनी वारें व्हांवता उदकूय व्हांवता सगळें जाता. ह्या खातीर म्हाजें पयली हें आसा की तुमी आमचे हे जे सर्वे नंबर आनी हे आमची देवस्थान ही इन्क्लूड करची. सरपंच विलेज पंचायत शिरगांव ब्लॉक 2 साळगांवकर कंपनी आमचो पंचायतीचो पुराय सपोर्ट आसा. म्हजी एकूच मागणी आसा की गांवांत जे बेकार लोक आसा तांकां तुमी कामाक घेवचे. ही जी गजाल आसा हे बरोबर आसा. पयरा नांव तितून EIAन येवंक ना. तेचें कारण अशें आसा की हो जो कन्सल्टंट आसा बेल्लारीचो तेणी खंयसरच फिरनासतना हो EIA रिपोर्ट तयार केला.
ताका खबर ना पयरा म्हणून गांव आसा तें सुद्दां खबर ना आनी तोय बी कोर झोनान आसा मायनिंगच्या. कोर झोनान असलेलो गांव तूं मेन्शन करना हेचो अर्थ तूं भायर फिरोंक ना. बफर झोनांतले 59 विलेजीस जर येता जाय आनी म्युनिसिपालिटी जर 10-12 येता जाय जाल्यार पयरा कसो येना. आनी जेन्ना पयरा कोर झोनान आसून सुद्दां EIAन जर येना जाय जाल्यार EIA इज इनकम्प्लीट आनी इनकम्प्लीट EIAचेर पब्लीक हियरींग घेवप हें इललेजिटिमेट. आनी म्हणून ह्या पब्लीक हियरिंगाक लिगल स्टेटस कांयच उरना. पयरा एक्सक्लूड जाल्या कारणा खातीर ताका लिगल स्टेटस उरना. म्हणून आतां हेच्या नंतर परत आसा सो EIA तयार जावंक जाय आनी त्याच्या नंतर परत पब्लीक हियरींग जावपाक जाय आनी तरच ताका मागीर ते फुडलो प्रोसेस करपाक गावचो. सादें न्हय, तुमी विथेंड करा पब्लीक हियरींग जो पर्यंत पयराचो स्टडी जायना आनी ते इनकॉर्पोरेट करिना तो पर्यंत सगळे प्रोसिजर विथेंड करप. तेंच्यानी एप्लिकेशन करप त्या कोणाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकय करप, कलेक्टराकय करप आनी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट आनी EAC एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी जी हे करता व्हेरीफाय करता सगळे प्रोसिजर तांकां करप की कोर झोनांतलो एक विलेज एक्सक्लूड केला आनी ते पब्लीक हियरींग घेतला आनी EIA तयार केला आनी सबमीट केला अशें म्हणून ताचेर एप्लिकेशनां करची.